ड्राईव्ह आसा आनी ह्या स्पेशल ड्राईव्ह पारा ह्या गांवांत भितर आमचे मायकल बाब हांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर आयज मोठ्या उमेदीन आमी आयिल्ले आसात। हांव चड आनी चड देव बरें करूं बाबा मायकल आनी जायते फावटी म्हाका सांगलें आनी आयज आमकां येवपाक मेळ्ळें। आमचे भितर आसलेले मायकल बाब द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमचे बाबा मिस्टर राणे डेप्युटी डायरेक्टर, मैडम मिसेस परब, डेप्टी कलेक्टर मिस्टर मलिक, मामलेदार ब्लेज, डॅनियल बाब, सगळे सेक्रेटरीज, प्रेस, आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स, कर्मचारी, म्हणजे सगळे भाव आणि भयण, बेनिफिशरीज, ऑल दी पंचायत मेंबर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, म्हाका दिसता की हो व्हडलो जरी लोक गरजेन येयल्ले आसात पूण तरी आसतना हांव एक पयलें तुमकां एश्योर करता, ऑल दोज हू क्वॉलिफाय एंड बी एलिजिबल, सगळे जे एलिजिबल जातात तांकां एक म्हयन्याच्या भितर तुमच्या अकाउंटाचेर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट घालपाचें। आनी आयज जे सगळे लोक येयल्ले आसात तांकां सगळ्याची कामां आयज हांगासरल्यान भायर वचचे पयलीं तुमकां परत केन्नाच खंय वचपाक पडपाक जायना। हांव मागता आमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे सेक्रेटरीज आसतले, मामलेदार आसतले, वी हॅव गॉट मामलेदार, डेप्टी कलेक्टर, ओनली बिकॉज ऑफ दिस that nothing should be left over to come tomorrow and then day after tomorrow कांय जावपाक जायना। एफिडेविट हांगा स्वेरिंग इन जावपाक, स्वाधीन जावपाचें कितें करपाचें, इनकम सर्टिफिकेट तलाटी सेक्रेटरी दितलो, इनकम सर्टिफिकेट, इफ सपोजींग आमकां पंचायतीच्या सरपंचान कितें डॉक्युमेंट सायन मारपाक जाय, ऑल ऑफ देम आर हियर, ते सगळे सायन मारतले। आयज सांजेचे 5 जावं 6 जावं 8 जावं रातची जाल्यार पसून आमचे सगळे लोक रावतले हांगासर। अजून कोणी येता जर जाय जाल्यार ती सगळी फॉर्मां आमी कंप्लीट करतले। आयज जी फॉर्मां भरतात एंड देर विल नॉट बी एनी फर्दर कॉम्प्लायन्सीस। आय शुड नॉट बी हियरिंग दॅट आयज ही सर्टिफिकेट ना, ती सर्टिफिकेट ना, आयज इनकम्प्लीट जाले जर जाय जाल्यार तुमी फाल्यां बसचें पडटलें। सो ट्राय टू सी that we complete finish of everything today itself. There should not be any more compliances. आम्ही सगळे आसा ते एका गांवचे सगळेच जाणात की हांगासर असलेले लोक कोण व्हडले बिल्डिंग आणि हॉटेल असले मालक ना। आमकां सगळ्यांक गरज आसा म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसात एंड एवरीबडी इज एलिजिबल। इफ फॉर सर्टन रिजन इफ वी आर नॉट एलिजिबल, आमी पळोवपाक जाय कोणाचे मातशे डाउटफुल इनकम आसा, गिव देम दी डाउट ऑफ बाय डाउटफुल। आमी एलबी डब्ल्यूबी जाल्यार कशे डाउटफुल एफआयआर कडेन आसता तशें तांकां डाउटिंग करून हें करुया। सो वी मस्ट सी आमचे लोकांक चड लोक व्हडले हाय आसा तांकां न्हू, आमकां चड गरज आसा ते लोकांक दिवपाक जाय, पयली गरज आसा तांकां। म्हणूनच मायकल बाबाची जायती सजेशनां आमचे विधानसभेचेर आमी पळयतात, विच आर ऑफ गुड, म्हणजे आमकां सगळ्यांक फायदो जाता गोंयकारांक, तसली सजेशनां तांकां आसात। ब्युटिफूल। आज 1.5 लाखांक कांय जायना आमकांय खबर आसा, पूण स्कीम आमची जेन्ना 24,000 इनकम आसले आमच्या सिनियर सिटीजनाक, फॉर लास्ट 2 years आय एम स्ट्रगलिंग, आमकां 24,000 गोंयांत भितर कोणाचें इनकम आसपाक शकता, ओनली बिलो 24,000 ही इज एलिजिबल फॉर DSS। 24,000 म्हणल्यार पर मंथ तुमकां 2,000 जाय, 2,000 रुपयांनी कोण जगपाक शकता गोंयांत? आणि आम्ही 2,000 रुपया आम्ही परत दितात तांकां, तेजेच 24,000 जाले। आम्ही म्हणटा की नेक्स्ट इयर तो ही बिकम्स एलिजिबल फॉर दॅट। युअर ओन इनकम थ्रू गव्हर्नमेंट इज बिकम्स 24,000 म्हणून आम्ही सांगले की 1.5 लाख करपाक जाय। व्हडले आता 2 वर्सां हांव झगडटा 1.5 लाख करपाक, फायनली आतां येयला की 1.5 लाख जालो। दॅट इज ऑल्सो दॅट। आता ह्या स्किमीक आमकां परत 50,000 इनकम आसले, 50,000 50,000 इनकम कोणाचे म्हणजे 5,000 पासून 4,000 रुपया इनकम जर म्हयन्याक जाले जर जाय, फॅमिली कितें चलयतलो? आमी बॉन्डलां मारून घेवची पडटली, सेक्रेटरीक मागीर आनी कितें करचें पडटा की ती स्कीम दी म्हणून, पयशे तीच वयता। आमी ती 1,50,000 वयल्यान 1.5 लाख केली। जायते आमी हितून भितर बदल हाडलेलो आसा जो जाणे करून आमकां सगळ्यांक ती फावो जावपाक जाय। हांव चड वेळ घेयना। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आयज म्हजे कडेन येयल्ले आसा। गेले ते कितलेशेच वर्सां, 5 वर्सां पयले जर जाय, 5 वर्सांक जी एप्लिकेशनां सँक्शन जाली ना ती ह्या 3 म्हयन्याक आमी एप्लिकेशनां 3 म्हयन्या भितर केल्ली आसात। जायते लोक आमकां विधानसभेत म्हणटले की ही जायना ती जायना, आतां कोण डिस्कस करपाक लागला? पयले 5 वर्सांक डिस्कस पसून जालें ना की अटल आश्रय योजना आसा म्हणून।
जेन्ना तूं काम करता तेन्ना एक्सपेक्टेशन लोकांची वाडटा आनी तेन्ना दिसता की आमी खंय तरी कमी आसा म्हणून. हांव मागता आमचे जरी ती फक्त 10 crores आमचे कडेन आसात आनी आमी जर 500 एप्लिकेशनां केली जर जाय जाल्यार ते 10 crores गेले आनी एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां 500 एप्लिकेशनां येतात. इनफॅक्ट 10 crores एटलीस्ट 5 crores आमकां एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर लागतात. पूण तरी आसतना वी आर ट्रायंग टू ऑर्गनायज आतां सप्लिमेंटरी बजेटाक घेवन किंवा आमचे पयले अनयुटिलायज कितलेशे पयशे आसले ते पडोन आसले कोणाक खबर नासली. 17 crores rupees आमी वी गॉट बॅक दिस इयर. वी गॉट दी परमिशन फ्रॉम फायनान्स टू यूज दिस फॉर दिस स्कीम नाव विदाउट फर्दर आनी कांय करून आसतना नाजाल्यार ते गव्हर्मेंटाक वयता परत आमचे कडेन येयना. सो वी आर ट्रायंग एट आवर बेस्ट. आमचे कितें खंयच्यान फंड हाडटले आनी आय एम व्हेरी शुअर that within a month's time I request my deputy director also just to see special attention here. नाल्यार ही काय ना हिंगा थोडी एप्लिकेशनां आसात ती आमी प्रोसेस करूया. येता त्या फावटी दुसरी एप्लिकेशनां घेवया ती प्रोसेस करूया. आय थँक मिस्टर डॅनियल फॉर म्हणजे ताजे हंबलनेस आनी लोकां कडेन आसा तो पयले जर जायत तो स्वताक बसना आनी तो सगळो आपुणूच एखादे वेळेर एक सरपंच जालो किंवा ह्या लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून जालो जाल्यार पसून इतके हॉनेस्टली ही इज सर्विंग दी पीपल. आय एप्रिशिएट हिज फॉर हिज हॉनेस्टी. दुसरी गजाल आसा आमी जायत्यो गजाली केल्यात. एक म्हणजे अटल आसरा. आय एम अ मिनिस्टर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी. दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट आमी हाडलेले आसा. म्हणजे आमचे जे भाव असले गांवांनी आणि आमचे पेरंट्स असताले आमच्या घरांत भितर जर कोणी डिसेबल चाइल्ड आसा जर जायत आमकां लॉस दिसताले आमी बंद करून दवरताले ताका भायर येवपाक दिनासले. आतां डिसेबल्स आर नॉट डिस्कार्ड्स. Disabled have got they have got a potential capacity, ability, talent, intelligence, everything. Because of some reason, if they are disabled, आम्ही त्यांना बाहेर कित्याक हाडनात? त्यांच्या भितर असले पोटेन्शियल क्रिएटिव्हिटी बाहेर हाडपाक जाय. आणि आयज तुम्ही पळयता 3 वर्सांच्या उपरांत आयज एवरीथिंग इज चेंज. द पर्स्पेक्टिव्ह लुकिंग ॲट डिसेबल्स इज चेंज. त्यांना पयल्या पावट आमकां डिग्निटी मेळपाक लागलो, सन्मान मेळपाक लागलो आणि त्यांच्या क्रिएटिव्हिटीक आमी प्रोत्साहन दितात, तांकां मुखार हाडटात, तांकां स्टेजीर हाडटात, कल्चरल प्रोग्रामांनी तांकां इन्वॉल्व करतात, स्पोर्ट्साक तांकां इन्वॉल्व करतात. तांच्या खातीर एज्युकेशन केल्लें आसा. फॉर दी फर्स्ट टायम आमच्या डिसेबल भावा भयणीक आमी बोर्डाचे एग्जामी एक्चुअली इंटेलेक्चुअली डिसेबल आसलो जाल्यार तो हातांनी काम बरें करता, मेकॅनिकल काम बरें करता, स्किलिंग ताका आसा, पूण तो पेपर बरोवपाक शकना जाल्यार तांकां तेच्या स्किलाच्या आदाराचेर आमी एसएससीची पास सर्टिफिकेट दितात जाणे करून तो खंयच्या एम्प्लॉयमेंटाक जावपाक शकता. हें पयलें पावट जाला. आमी आतां पयलें आसा की खंयचे हॉटेलां 5 स्टार हॉटेलां किंवा 3 स्टार हॉटेलां जावं आनी खंयचे हॉटेलां आनी खंयचे एंटरप्रेन्युअर शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट आमचे डिसेबल भावा भयणीक घेतले जर जायत सरकारान एक स्कीम काडलेली आसा की तांकां इन्सेंटिवायज करपाचें. तांच्या सॅलरीन बिकॉज सरकार कितें घालतलो आनी तांकां मदत करतलो जाणे करून आमकां डिसेबल्स आहा तांकां घेवपाक जाय. एंड वी हॅव गॉट अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम 5 स्टार हॉटेल्स. दे से दॅट आमची जेन्ना आमी तुमी दिल्ले भुरगे दिसभर 24 hours काम करतात, तांकां फोन लागना, तांकां सुटी लागना पंचायत आनी कोणाच्या वेडिंग्स लागना, ती सारकी डिवोटेड आनी कमिटेड असतात. सो वी गेट मोर आउटपुट ऑफ दीस. सो ही आमी जेन्ना ट्रायल केली तेन्ना एक सारकें घडोवन येवपाक लागले आसा. कोणाक जायते फावटी आमी अराउंड 5 to 6 crores वी गॉट CSR फंडिंग फॉर प्रोवायडींग आर्टिफिशियल लिम्स जावं तांकां असिस्टिव्ह डिवायसीस, इम्प्लांट कितें जाय तांकां टू मेक देयर लायफ बेटर. हे सगळे आमकां केन्ना करपाक लागले की जेन्ना ही मिनिस्ट्री विथ व्हेरी मच ऑफ इंटेग्रिटी ऑनेस्टली आमी जेन्ना पावोवपाक लागले तेन्ना जायते लोक आमकां मुखार येयले. आयज हांगा एक आमचे आनंद निकेतन म्हणून आसा ते डिसेबिलिटी स्कुलाक आमी सगळे घालून करपाक लागतकच पयर आमकां एका अकस्मात 10 crores लोक आमचें काम पयलें तेणी 10 crores आमकां दिले त्या स्कुलाचें दुसरें एक्सटेंशन करपा खातीर. वी हॅड ऑलवेज अ प्रॉब्लम. वी हॅड पुट अ प्रपोजल. आमी प्रपोजल घाल्लें कितें आमचे जे डिसेबल भुरगे इंटेलेक्चुअली डिसेबल आसतले, ऑटिझम आसतले आनी कितें आसतले ते व्हड जातकच मागीर पेरंट्साच्या तकलेर एक पेज आसता. हांव मेले उपरांत ह्या भुरग्याचें कितें जावपाचें, हांव केअर घेता, ताचो भाव पळयलो तो फ्लॅट घेवन दुसरे कडेन धांवलो. ह्या लोकांक एज्युकेशन आफ्टर 18 दे डोंट हॅव एनीबडी टू टेक केअर. आमी तांकां तेंचे खातीर एक स्पेशल स्कूल केला आनी त्या स्कुलान भितर हें स्कूल करपा खातीर आमी आनंद निकेतन म्हापसा कोलीत तातूंत भितर आहा थिंगा त्या स्कुलाक आयज फंडिंग केल्लें आसा. CSR एक्टिविटी ONGCन आमकां एका बरोबर 10 crores दिले.
दिस इज वेन वी कम फॉरवर्ड आणि आम्ही डेलिजंटली आम्ही सगळ्या कडेन पावतात तेन्ना हे सगळे हेल्प आमकां येता. बीपीसीएल अलोन हॅड फंडेड अराउंड 3 crores. भारत पेट्रोलियम हो म्हजो पेट्रोल पंप आसा, हांव एक पेट्रोल पंप डीलर. हांवें तांचे कडेन सगळीं प्रपोजलां व्हेले आनी गेर फॉर लास्ट 2 years दे हॅव गिवन अस लॉट ऑफ फंड्स. हांव म्हणटा कितें काम करपाक लागले तर जाय भायले फंड्स येतले. वी आर नॉट टोटली डिपेंडंट ऑन गव्हर्मेंट. जायते लोक उलयतात की पर्पल फेस्ट कोण कितें केलें. एक म्हणजे अवेअरनेस, दिस इज अ रिव्होल्युशन, मायंडसेट चेंज जालो. पूण जायत्यो कंपनी मुखार येयल्यो आनी आयज ते फंडिंग करपाक लागले आसात. जायत्यो वस्तू आनीकूय जावपाच्यो आसात. हांव चड वेळ घेना. आमी एक नवी स्कीम काडली आसा पॅलेटिव्ह केअर योजना म्हणून. पॅलेटिव्ह केअर म्हणजेच आमचे जे जेन्ना हॉस्पिटलान आमी वतात जायते कारणाक लागून ताजे फर्दर इम्प्रुवमेंट जायना. एक कॅन्सर आसा, लास्ट स्टेज आसा आनी आमकां हॉस्पिटलान सांगता की आमची बेड ना, हेका इम्प्रुवमेंट ना आनी 3 म्हयने उरला, तुम्ही घरा व्हरात. आतां घरा व्हरतकूच ताचे वादयो, नाकाक तोंडाक वादयो आसात, ताजे युरीन वादी आसा, ताका ड्रिप्स लावपाक जाय, ताका इंजेक्शन करपाक कोण करतलो हे गांवांनी. म्हणून आमी असले पेशंटाक एक IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशन तांच्या बरोबर टायअप केले आणि तांचे एक हॉस्पिटल सेटअप केले. असले लोक आसात जांचे तांकां एक पीसफुल लायफ जाय. इवन इफ इट इज अ लास्ट स्टेज दे हॅव टू लिव्ह व्हेरी पीसफुल लायफ. तांकां ट्रबल पेन जायना, पेनलेस जावपाक जाय. म्हणून ते केअर घेवपा खातीर फॅमिलीक ट्रबल जायना खातीर आमी एक नवी स्कीम काडली आसा. ऑलवेज रिमेंबर दिलासा म्हणून एक केल्लो आसा. आनी खंयचे हॉस्पिटल टायअप जाता जाल्यार आमी वी पे फॉर दॅट इन्स्टिट्यूशन. सो अशें जायती वस्तू आयज नव्यान आमी केल्ल्यो आसात आमच्या डिपार्टमेंटान. म्हणूनच ही 2 डिपार्टमेंटां जी सोशल वेलफेअर जायते फावटी पळयताले 6 म्हयने पयशे येयनासले, ते पयशे आयज तुमकां रेग्युलर येवपाक लागले. मॅक्झिमम 1 म्हयनो उरता, दुसऱ्या म्हयन्याक 2 म्हयन्याचे बराबर केन्ना केन्ना येतात. आयज हे पयले फावटी जावपाक लागले आसा. म्हणूनच आयज आमी म्हणटात की सोशल वेलफेअर म्हणजे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी म्हणजे ते अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय म्हणजे आमचो लास्ट मनीस सामको आमच्या सांग्यावेल्या पोतावेलो तो कर्नाटका बाउंड्रीचेर आसलो चाळयेणी गांवचो भुरगो, तेका जर कितें जाय तर आमी पावतात. ग्रामोदय म्हळ्यार लास्ट विलेज. आमी पयर वानरमारे म्हणटा ते पयले, अजून पर्यंत थिंगा कोणूच शिकलेलो ना. तांचे बर्थ सर्टिफिकेट ना, तांकां कसलेच मॅरेज सर्टिफिकेट ना, कसली स्कीम ना. आमी गांवांत वचून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे लोक त्या गांवांत गेले, तांचे बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार तांकां रिलॅक्सेशन दिलें, तांकां सगळ्यांक DSS मेळटा तांकां केलें, डिसेबल्सांक तांकां पेन्शन दिलें, तांकां शिकपा खातीर सगळ्यो स्किमीक एका म्हयन्या भितर तांचे सगळ्यांचे डिटेल्स घेतले आनी सगळ्यो स्किमी तांकां पावयल्यो. म्हणजेच आमी ग्रामोदय म्हणटा लास्ट विलेज ऑफ दिस स्टेट. सर्वोदय म्हळ्यार आमी गरीब आसा जावं ते दुबळो आसा, पांगळो आसा, कितें आसो सगळ्या कडेन पावोवपाचें. आत्मनिर्भर भारत आनी आमी म्हणटात ते आमचे सगळे पंचायतींनी आमी स्वयंपूर्ण केल्ले आसा. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण म्हणजे आमच्या गव्हर्नमेंटाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास आणि सबका विश्वास. या धर्तरेचेर आमी सगळी कामां करपाक लागले आसात. म्हणूनच मायकला सारखे आमचे मॅडम दिलायला लोबो हे सगळे आमच्या बरोबर गव्हर्नमेंटाक बरी इनपुट्स दितात आणि पळयतात की इम्प्लिमेंटेशन फेजीस भितर तांचो कितलो आदार लागता. म्हणूनच मायकल जरी दुसरे कडेन गेलो जाल्यार ताका दिसले जर डिलिव्हरी करतलो जर जाय जाल्यार आपूण सरकारा बरोबर आसपाक जाय, बीजेपीच्या बरोबर आसले. आमी दोगांय पयलीं एका बरोबर काम केल्लें. तो जिल्हा आसलो, हांवूय जिल्हा आसलो, तो नॉर्थ अध्यक्ष आसलो, हांव साऊथ अध्यक्ष आसलो. बरोबर आमी काम करीत आयिल्ले आसात. तो पयलीं आमदार मिनिस्टर जालो, आतां मिनिस्टर जाल्लो आसा. सो पॅरलली वी मूव फॉरवर्ड. हांव एक फावटी पडलो, तो 3 फावटी येयलो. जायत्यो गोश्टी आमच्या सगळ्यांच्या भितर बराबरीन काम करीत आसतना ताणें म्हाका उलो मारलो, हांव हांगा आयिल्लो आसा. हांव सांगता की हे सगळे लोकांक आमी आमच्या तांकां ही स्कीम दितली. एक गोश्ट ताणें सांगली आसा, आमी 75,000 दिले उपरांत ते 75चे प्रायोरिटीज वेगळ्यो आसतात. केन्ना केन्नाय चेडो मोटरसायकल मागता, केन्ना केन्नाय आमच्या गोल्ड ऑप्शनाक वता, त्या वक्तार हे पयले पयशे येयल्ले ते थी घालतात. घर कशेंच उरलें. परत एक फावटी पत्रे मागपाक मायकला कडेनूच येवचें पडटा. तशें जावपाक जायना. ही स्कीम वाडोवपाक जाय. आमी गव्हर्नमेंटा कडेनूय घालतात. 1.5 लाखान कांय जायना. हांव हिंगा येयल्ले सगळ्यांक मागता आयज ही स्कीम 75,000 तुमी जर कितेंय पत्रे हाडले, कितें हाडले, कोणाची कडेन बिलां घेयात,
आणि ती सबमिट करात. दुसरे 75,000 हांव 15 दिसां भितर तुम्ही हाडल्या उपरांत हांव तेय दिता. पयल्या लोकांनी कोणी घेयल्ले आसत जर जाय जाल्यार विदिन 15 days आय विल रिक्वेस्ट माय स्टाफ सगळे प्रोसेस आणि दुसरे 75,000 दुसरो हप्तो आसा तो आमी बेगीन करूया. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम डिपार्टमेंट. Honorable Minister for Social Welfare, आयज पयलेच पावटी आमच्या विलेजीन पावन सरलेलो आहा. ह्या निमित्तान ती अटल आसरा योजना जी तेजे डिपार्टमेंटाचेर आहा ती आमच्या लोकां कडेन पावची. तेजे वांगडा सगळे तेजे ऑफिसर, डेप्युटी डायरेक्टर आमची वर्षा मॅडम, डेप्युटी कलेक्टर बाब आनंद मलिक, मामलेदार बाब प्लेस, सगळे सेक्रेटरी, प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. अटल आसरा योजना आमची फ्लॅगशीप स्कीम आसली आनी अजुनूय आहा. हांव चड उलयना, मिनिस्टराक इतलेच रिक्वेस्ट करता कित्याक ही इज अ डायनॅमीक मिनिस्टर इन दीस गव्हर्मेंट. ही गोज टू द डोर स्टेप ऑफ द विलेजीस. आमचेच विलेजीन हो येवंक ना तो, असो तो खुबशे विलेजींनी पावला की ही स्कीम लोकां कडेन पावची म्हणून. हांव ताका इतलें सांगूंक सोदता की हे जे पयशे रिपेराक मेळटा, अटल आसरा योजना रिपेर आनी रिकन्स्ट्रक्शन, हे सिम्प्लिफाय करपाची गरज आसा. आनी जेन्ना हांव सिम्प्लिफाय म्हणटा, विलेज पंचायत जाणा जेन्ना घर रिकन्स्ट्रक्शन करता तुमी 3 लाख दिता सर. रिकन्स्ट्रक्शन करतना सगळे परमिशनां हाडची पडटा. केन्ना केन्ना प्लॉट धाकटो आसतना परमिशन रिकन्स्ट्रक्शनाक मेळना कित्याक 3 मीटर सेटबॅक सोडचो पडटा. ही सिम्प्लिफाय करून पंचायती कडेन म्हाका दिसता पावर दिवपाची गरज आहे की अटल आसरा योजनाच्या अंडर जो कोण रिकन्स्ट्रक्शन करता घर तेणे आहा ते प्लिंथार बांदूंक जाता. इंजिनियरान खाली सर्टिफाय करपाचो प्लॅन, सर्टिफाइड इंजिनियर और आर्किटेक्ट शुड सर्टिफाय द प्लॅन दॅट इज बिल्डिंग ऑन द ओन प्लेन. आणि तुमची ही जी स्कीम आहा आमच्या सरकाराची 3 लाख आहा ते तुम्ही वाढवून घर बांधता म्हणून तुम्ही ऍटलीस्ट 6 lakhs करपाची गरज आहा. म्हणजे डबल करप. जो तर कोणाचे घर बांधता तेणे डबल करप. एम पॅनल इंजिनियर ऑफ द विलेज इन द पंचायत अँड इन युअर डिपार्टमेंट. म्हणजे त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पैसे दिवप. खुबशे फाटी कितें जाता की आमचे लोक जे आहा आमचे गोंयचे तांकां वेगवेगळे नीड्स आसता. कोणाचे बँकान लोन काडलेलो आसता, कोणाच्या घरान लगीन आसता, कोणाच्या घरान आनी कितें प्रॉब्लेम आसता, अडचण आसता. सो देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स विच आवर लोकल पीपल आर फेसिंग. आनी त्या टायमार जर तर ते 75,000 तुजे बँकेन येयले जाल्यार ते डायवर्ट जाता फंड्स. तेंचे इंटेन्शन आसता आपली ही पारेत नेई बांदपाक जाय, आपल्यावर रूफ नेवो करपाक जाय, पण त्या टायमार ते पयशे खंय तरी आनीक डायवर्ट जाता. आपलो गोल्ड वयतलो म्हणटात, पण आनी कितें वयतले म्हणटात आनी ते प्रॉब्लेम जाता. रिकन्स्ट्रक्शनाक खूब कमी फायले येतल्यो डिपार्टमेंटान. कित्याक ही जी मेन हे जे आहा ही जी स्कीम आहा तिका टीसीपी लायसन लागता, पंचायतीचे रिकन्स्ट्रक्शन लायसन लागता. आणि जेन्ना मोडून घर बांधता न्ही तेन्ना हे वेगवेगळे इश्यूज येता. त्याचे लोक सगळे रिपेर घेता आणि रिपेराक स्कीम जी आहा ही 1,50,000. म्हारगाय इतली वाडलेली आहा की चिरो एक चिरो अबाउट 40 रुपीज जाला ह्या दिसांनी. रेची गाडी जाल्यार अराउंड 18,000 to 20,000 म्हणजे 15,000 पासून मेळना. शिमिटीची पोती कितली म्हारग जाल्या ती सांगपाची गरज ना, 400 क्रॉस जाले. सो 1.5 लाख रुपया हो खंय पावतलो आणि 3 लाख फॉर रिकन्स्ट्रक्शन. हे जर तर तुम्ही हितून बदल घडोवन हाडशात जाल्यार आख्खे गोंयच्या लोकांक फायदो जातलो की रिकन्स्ट्रक्शनाक पावर विथ द पंचायत. सेक्रेटरी शुड इश्यू लायसन्स विथ द सर्टिफाइड प्लॅन ऑफ द आर्किटेक्ट अँड इंजिनियर. इन्क्रीज द फंड टू 6 lakhs फॉर रिकन्स्ट्रक्शन. खूपशी आमचे गरीब लोकांची घरां बरी जातली. म्हणजे ते आपले कितें तरी लोन काडटले, आपले कितें सेविंग आहा ते घालतले आणि 8 लाखा भितर ते स्लॅबाचे घर जातले तेंचे. वयले आनी केन्नाय बांदून तेंकां. म्हणजे 6 lakhs भितर तुझे फाउंडेशन जावन ते कॉलम काढून म्हणजे ते आपले पैसे घालून
करूंक शकता असे खुबशे लोक आमच्या विलेजीन आणि आख्खे गोंयान आहा जे असिस्टंट सोदता आनी सिम्प्लिफिकेशन ऑफ अ स्कीम जर तर सिम्प्लिफिकेशन जर आमी करूंक शकना जाल्यार आमी ही स्कीम फुडें दिवंक पावचे ना. म्हणजे लोक जे आहा ते रिपेराकूच येतले आणि रिपेराक येताना पयलोच इन्स्टॉलमेंट घेतले. आता आमची पंचायत फॉलोअप करता म्हणून सेकंड इन्स्टॉलमेंटाक सगळे लोक येयले म्हणजे तेंच्यांनी रिपेर केले घर आपले. नाल्यार खुबशे आमचे गोंयांत जे रुरल गोवा आहा तेंकां गरजो खूब आहा आणि तेंकां वेगवेगळ्या हितूनसून तेंकां पयशे दिवचे पडटा. कोणाचे शिक्षणाक पयशे, कोणाचे फी फारीक करूंक जाय, कोणाचे आनी कितें. ते टायमार 75 येता पळय ते नाच जाता आनी ते रिपेराक करूंक पावना. ते सर्टिफिकेट दिवंक पावना की आपणे हे रिपेर केला म्हणून आणि सेकंड इन्स्टॉलमेंट आय एम इन नीड म्हणून. So when they come for inspection, that second installment cannot be given. So there are issues over here in this scheme which I want the government to address. आणि मिनिस्टर हिंगा येयल्लो आहा, he always tells the government, मुख्यमंत्र्याकडे जेन्ना मीटिंग असता आमची तेन्ना तो उगडास करता की जाणट्यांचे पयशे पावपाक जाय. केन्ना केन्ना मातशे डिले जाता, केन्ना 1.5 म्हयनो डिले जाता, 2 म्हयने डिले जाता. आणि डिले जाताना मिनिस्टर सदांच आमचे मिटिंगेक उगडास करता. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा की तो जाणट्या खातीर जे पयशे वयता स्किमीचे जे 2000 रुपया वयता आणि सेल्फ हेका वयता आमचे जे स्पेशली एबल्ड जे लोक आहा तेंकां जे पयशे वयता तेंचे तो उगडास करता. आणि ही इज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. ही सीज दॅट एवरीबडीज मनी रिचीज इन टायम. ही goes up to the finance department आपण वयता की हे पयशे बेगीतल्या बेगीन जाला म्हणून. आणि he has given justice to his department whatever he has done. And that is why he is coming at the doorstep. He can face the people, hear the grievances of the people and bring the required change which is required in his schemes in the state of Goa. I thank the minister for coming to the doorsteps. सरकार तुझे दारी म्हणटा पळय ते हे की मंत्री आपण वचोन एड्रेस करप, लोकांचे दुःख आयकप आणि त्याचो सुटावो काढून दिवप हे इम्पॉर्टंट आहा. तेच आमच्या गोंयकारांक जाय. एकाच म्हणटा गोंयकारांपण. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.